आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेजू आमची बातका आमकां मोक्षी कोंडाच्या उजांतले आमकां निवास सोमेस्तम्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गार वोंबाय. नमान रणी काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि भरोशा तुका आमी उलो मारताव. आमी भव्य सेवेची बाळका या दुखाच्या आपणांत आसताव. अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उदान करताव. तर तूं आमचे शिकाये ते तुझे काकुळीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोभी अवहारी मरी भगवंती देवाच्या मेळा पासून विनंती कर. मागणे ए मोरये तुझे लागीं पातीन येवन मागले वरवीं कितल्याशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिलाय. तुज्या कोंताच्या भक्तीपणा मारिफात कसली कृपा जोडयेत म्हूण तुवें आमकां बसयलाय. तीच तुजी बसावणी मोतीन दवरून तुजें कोंत हातान दन ए माये हांव तुजे लागीं परततां. तूं आमची दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय देखून पातीन सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावातान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये तडव करिनासतना तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तार म्हाका बचाव कर. आमेन. प्रार्थुया. ए देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जन्मा पुनर्वी ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरलां. भाग्यवंत ओंकार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्लसो आमी पटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. Bom mogačeno.
आमी समेस्त देवाची परजा देवादीन जालेल्या आमच्या मोगाळ पवित्र सभेचो मुखेली पापा फ्रांसीस हाचो उगडास काडून मेसाचें बलिदान भेटोवंक आनी ताच्या आत्म्याक शांती मागोवंक एक कुटाम जावन सांगता जमल्या. पापा फ्रांसिसाचें जल्माचें नांव जॉर्ज मारियो बेरगॉग्लियो. तो अर्जेंटीन देशांत 1930 इसवेच्या डिसेंबर 17 गियोवानी आनी रोजा म्हणल्या जोड्याक जल्मालो. ताचें कुटाम शेगुणाचें आनी देवभिरांतीचें. ताचें मुळावें शिकाप जाल्या उपरांत 1958 इसवेच्या मार्च 10 तारखेर जेजुईत मेळांत भरती जालो. 1969 इसवेच्या डिसेंबर 13 ताका ह्याजाची दिक्षा मेळ्ळी आनी 1992 इसवेंत ब्युनस आयरिस देसीचो आदारी बिस्प जावन ताका नमियारलो. उपरांत 1997 जून 3 तारखेर ताका थंयचो कॉजितोर बिस्प नेमलो. ते दीस बिस्प सर्तस 1998 फेब्रेर 28 तारखेर तो थंयचो आर्च बिस्प जालो. त्या वेळार जायत्या दुर्बळ्या लोकांची ताणें सेवा केली. 2002 फेब्रेर 21 तारखेर पापा जुआंव पाल दुसऱ्यान ताका कार्दिनाल केलो आनी 2013 मार्च म्हयन्यांत पवित्र सभेचो वडील जावन ताका विंचलो. सोमियाचो प्रामाणीक सेवक जावन पापा फ्रांसिसान सगळ्या संवसारार विशेष बदलावण हाडूंक प्रयत्न केलें. विशेष करून दुर्बळ्यांक आनी गरजेवंत भावा भयणींक थंय ताणें दाखयलेलो मोग विशेष. अति संकश्टांत आसलेल्यांक देवाची काकुळत वर्ती म्हणलें दाखोवच्यांत काकुळतीचें वरस परगट केलें. सगळी सृश्टी सांबाळून व्हरचे खातीर लावदातो सी म्हणल्या दास्तवेजा मुखांतर जागवण दिली. खाजारी जोड्यांक कुटुंबांक आनी प्रायवंतांक विशेष गमन दिवन मार्गदर्शन ताणें दिलें. युवजणां आनी भुरग्यां थंय दाखयलेलो मोग विशेष. अशें ह्या जुबले वर्सांत बरवशान भरलेलीं यात्रिकां जावन फुडें वेचाक दिल्लो उलो आमकां सर्वांक दादोसकायेचो. ह्या मुखांतर सर धर्माच्या लोकांक सांगात हाडचें प्रयत्न ताणें केलें. अशें आमी सिनोद पवित्र सभा आनी सांगाता सोमकोची क्रिस्ताची पवित्र सभा म्हणलें थीर केलां. असल्या गोवळ्याक हे पवित्र सभेंत आमकां दिल्ले खातीर धन्य देवाक आज अर्गां पाठोवया. हे मीस आमी भेटयतना सर्वेस्पर देव ताका संपूर्ण सुटका आनी आत्म्याक शांती लाभोवन दी म्हूण मागया. ताणें सुरवात केल्ली सगळी योजना आनी मिसांव वावरू देवाच्या परजेन उर्बेन फुडें व्हरूंक गरज आसली कृपा आमी मागया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. पास्काच्या आठवड्यांत आमी आसाव आनी ह्या आठवड्यांत जोगते मीस आमकां पवित्र सभेन नोमियारला तेंच मीस आमी भेटयता. तरी ह्या मिसाच्या वेळार जिवंतपणाचो संदेश आमकां धैर्य दिता. आमचो पापा आमकां जाणून गेल्ली दूख आसा तरी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो आमकां धैर्य दिता. ह्या मिसाच्या वेळी आमी जोगत्या रितीन पात्र घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर चिंतून तणांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. त्या पासत बगेव सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुया. सर्व पदवेदारा सासनाच्या देवा, मनशांक बोगसणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशां कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी बावर्तान वळखता आनी भक्तीन संभ्रमता. तेंच आमचे जिणयेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां शुभाम कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक, देवळाचो कारबारी आनी सादुसेव ताजे सरशीं आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां सायसर बंदेन दवरलें. तरी तांची शिकवण आयकल्ले जायते जण सतमानोवंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक आन्नास आनी कायफास, जुवांव आनी अल्सेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांच्या सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांवक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो. लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हणून तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाच्या सगळ्या परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हणून तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काड उडयल्लो फातोर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Serves formoso cole, cais macaurena. Serves formoso cole, cais macaurena. Serves formoso cole, cais macaurena. पासवो सोरो मेळटा थंय
तो म्हाका विशेव दिता निशांग उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वेस्वर मोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय तुजो दांडानी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस मोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना सर्वेस मोसो गवळी कांयच म्हाका उडेना हांव जावन आसा बरो गोळी म्हणटा सोमी कोण म्हाका सत म्हणटा तो मोरा जाल्यारी जियेतलो सर्वेच पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक पावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो तें अशें घडलें सिमांव पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास गलिलियाच्या काना शहराचो नथानाएल झेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आसले सिमांव पेद्रून तांकां म्हळें हांव माशली पागूंक वेतां तांणी ताका म्हळें आमी तुजे सांगाता येता अशें भायर सन ते दोनीर चडले पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना इश्टानो कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना तितल्या जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें सोमींच तो सोमी म्हूण सिमांव पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काडून दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटा रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें जाळ ओडीत दोनीचेर फाटीं आयलें तडीत हांव तें चड पयस नातलें सोडून 200 हातीभर न जायत तडीर देंवतच थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमांव पेद्रू दोनीर चडून जाळ तडीक ओडून हाडलायलो जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153
इतली मासली आसुनी जाळ पिंजूंक नातले. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हूण ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय धैर्य पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो हें तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें आकळणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू जिवन जाल्या उपरांत कितें सगळें घडलें तें मोटव्यान पवित्र पुस्तक आमकां विवरसिता. जुआंवच्या वांजेलांत आज आयकल्लें घडीत जेजूचें तिसरे फावटी दर्शन तांकां लाभचें. जुआंवच्या वांजेलांत निमाणो अध्याय. आनी ह्या तिसऱ्या फावटीच्या दर्शनांत मुखार सून व्हड एक आदेश जेजू तांकां दिता. सगळ्या संवसाराचें मिसांव तांच्या हातांत दिता. सक्कड शेळयांक, सक्कड बोकऱ्यांक सोरोवंक आदेश दिता. पेद्रूक तो आदेश दिल्लो, पूण आज ताका तयाराय करच्याक, तो आदेश घेवच्याक सगळ्या संवसाराचेर ताणें आडळतें चलयचय, ताची सेवा दिजय, तांकां बऱ्या गोळ्या सशीन हाडिजय. ताच्या पयलें जेजू ही एक दाखोवण तांच्या मुखार दवरून तांकां तयार करता. पयल्या सुवातेर पेद्रू सांगता हेर कोण आसले गी म्हणून. पेद्रू सांगता, जुआंव सांगता तोमास आसलो. पयले फावटीन जेजू दिश्टी पडटना तोमास नासलो. हे फावटी पेद्रूचो सांगात तो सोडिना जालो. पेद्रू सांगाताच रावलो. जुआंव आनी जाकोब जेबेदेवाचे पूत पयलें तावन पेद्रू सांगत आसले ते आजय आसात. आनी ताच्या उपरांत हेर 2 जाण तांच्या सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें सुमार 7 जाण थंयसर आसले म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा. एका फाटल्यान एक ह्या उतरांचो अर्थ पळोवंक गेल्यार आमकां कळटा सुरवेली पवित्र सभा बांदून आयिल्ली. ते 12 जाण आसले तरी आज ते 7 जाण सांगाता आसात. ताचो मुखेलपण घेता पेद्रू. हांव मासली पागोवंक वेता म्हणून. तूं येताय जाल्यार आमी येता, ते येतात. आनी एका फाटल्यान एक पेद्रूचो सांगात धरतात. पेद्रूचें मुखेलपण मानून घेतात. पेद्रूचें नांव पयिल्लें शिसां पैकी सांगोंक सुरू करतात. आनी लुकाच्या वांजेलांत जाल्यार जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताच्या नांवान सांगतात, भावार्थ उसारतात, सोमी कोरोस जिवन जाला आनी सिमांक तो दिश्टीक पडला म्हणून. सिमांक जावंक पावता पयिल्लो उत्तम साक्षी जेजूच्या जिवनपणाचो. आनी ताच्या सांगता हेर आसले आपोस्तल. आनी मोरी मगदलेन खंडीत जावन आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणून तिका आपयतात. आनी तिणेंय सोम्याक देखुल्लो. तरी सगळ्या संवसाराच्या परचेक जी ताची शिस्त जातात त्या सोम्यान तें काम वयसून दिल्लें पेद्रू. जुदेवांसरशीन वचोंक, जेंतिलांसरशीन वचोंक आनी तशेंच सर लोकांक लागीं हाडूंक दिल्लें काम. आज फाटल्या 2000 वर्सांनी तें काम मुंदर सुनूच वेचा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें पेद्रूच्या एक रात त्या जैलांत रावल्या उपरांत सानेद्रीन सभेच्या मुखेल्यांक, श्रेश्ठ याजकांक आनी नितन मालगड्यांक सांगलें, तुमी ताका जिवशी मारला पूण देवान ताका जिवंत उठयला आनी ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन, जेजूच्या नांवान आनी पदवेन ह्या तोंट्या मनशाक बरो केला. देखून जेजूच्या नांवा शिवाय आमकां सोडवण दितलें
आनी एक नांव देवान मनशांक दिल्लें ना. असो अर्थ आमकां सोडवण दितलें, आमचीं पातकां बोगसितलें. जेजूचें नांव सोडल्यार आनी एक नांव ना. तशें म्हळ्यार आमकां सर्गीचें दार उक्तें करचें, बापाची वळख करून बापा सशीन व्हरचें. ह्या संवसारांत देवान दिल्लें आनी एक नांव ना. हें एक नांव मात्र. मस्त जाणांक हें वाक्य बारीस तोपता. तें कितें? जेजू तेदो व्हडलो गी, ताणें मात्र सर्ग उक्तें करचो गी म्हणून. पण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता आनी पेद्रू आनी जुवांव त्या नांवा खातीर जीव दिवंकी तयार, साक्ष दिवंक तयार. नातानायल त्या पंगडांत आसलो, तोमास आसलो, पेद्रू आसलो आनी इतर सीस आसले. एका फाटल्यान एक जेजूच्या नांवा खातीर मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आसा म्हूण परगटच्या ह्या एका सता फाटल्यान रावले. आनी त्या सताक लागून आमी आसा. मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण आसा. हें आमच्या भावार्थाचें केंद्र, मूळ आनी हाच्या बगार क्रिस्तांवपण ना. आज देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पेद्रूचें मिसांव मुखारसून व्हरून गेल्लो पापा फ्रांसीस 260 पेद्रू उपरांत 265 आनी अशें आमच्या ह्या काळार आमकां कितले भाग्यवंत पाप साहेब मेळ्ळे. पेद्रू बरीच आसचे. एका फाटल्यान एक. सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या बकऱ्यांक म्हणलो आदेश तवळ पेद्रूक दिल्लो. आयचें अजाप जाल्या उपरांत तें हर एका पाप साहेबान तांच्या तांकी प्रमाणे तांकां दिल्ल्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्या बळान तें केलां. आमच्या काळारी पाप साहेबान कितें सक्कड फाटल्या 2023च्या मार्चाच्या 13 तारखेतावन पर एप्रिलाच्या 21 तारखे पर्यंत कितें सक्कड केलें गे म्हणून आमीच साक्ष. कितली नवसाण आमच्या पवित्र सभेंत हाडल्या. प्रस्तावनांत थोडं सांगिल्लें आसा, तुमी वाचल्लें आसा. नवी रीत, नवो दिश्टावो, नवी नदर, नवेंपण हर एका शेळये सशेन वचोंक, सोदून वचोंक. पाप साहेब कशें तें दाखयतलो आमी जाणाव. व्हीलचॅरार आसल्यांक उठोंक जायनातलें वचून पटलून धरचें. तोंडान लाळ दिवन तेल्याक सयत तितलें आंग तितलें परमळ ना जाल्यार तांकां वचून पटलून धरचें. जैलांत आशिल्ल्या त्या कैद्यांचे पांय धुवन तांचो उमो घेवचो. राजकीय फुडारी झूज करचे, एकामेकां नाश करचे, तांच्या मुखार साश्टांग दिंबेर पडून परातचें राज्य करा म्हणून. आनी पवित्र सभेच्या ह्या आजाकांनी ह्या तारजाणांनी केल्ल्या पातकां खातीर माफ मागचें. हें सक्कड ह्या गवळ्यान केलां. तो मरोन 2-3 दिसांनी थोडे रिल्स आयिल्ले तुवें पळयला. थोड्यांनी केल्यात. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून पाप साहेबान बाय बाय करचें आनी सर्गाची मेटां सोडून वेचें. पाप साहेबान जेजूक भेटचें आनी सांगातात चलचें आरावंदन. म्हळ्यार आमकां आमच्या काळजांत जिवनपण मोरणाच्या किसड बळादीक म्हण आमी दाखयता. आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत जिवनपण मोरणाच्या किसड प्रभाव घालते आसा. देखून आनी ह्या जिवनपणाच्या हप्त्यांत आमचो पापा मरण पावलो. सरुल्लो दीस ही भोव गरजेचो. पास्कांच्या दिसा सकाळीं, सोमारा सकाळीं 21 तारीख युरोपांत ताका देवदूताचो सोमार म्हणटात. लुनेदी दॅल'आंजेलो म्हणटात इटालियन भाशेन. लुनेदी दॅल'आंजेलो देवदूताचो सोमार. हो इंग्लिशान जाल्यार द मंडे ऑफ द एंजल. देवदूत कितें परगट करता? पुनर्जिवनपण परगट करता. तो हांगासर ना, तो जिवंत जाला. जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें सोदतात कित्याक? जिवनपण परगटच्या देवदूताच्या त्या दिसा संभ्रम करच्या दिसा आमचो पापा नव्या जिवितांत भितर रिगला आनी तें खंडीत जावन देवान ताका दिल्लें विशेश भाग म्हणयेत. आनी ह्या भाग दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिसय. आज देखून पेद्रूचो उत्तराधिकारी जावन आमकां लाभलेलो पापा हाचे पासून आमी अर्गां दिवया. आनी आमकां फुडल्या दिसांनी तसलोच आनी एक भाग्यवंत बाप देव दिवन मागया. आनी ह्या घडये ह्या दिसांनी कितल्या जाणांचो जीव काडला
आमच्या जम्मू काश्मीरांत पालगाम आनी गाजा इस्रायल गाजा झुजांत आनी रशिया युक्रेन झुजांत हेर साबार कडेन मनीस एकामेकाची मांसां खातात रगत वळयतात ही दर्ण रगतान बोबाडते आसा ह्या समेस्तांचो उडास काडन आमकां सोयगेस्तांक मरण पावल्यांक शांती आनी कठोर आसलीं काळजां मोवाळ जावंक मायपासान बरोवंक दया दाखोवंक देव तांकां आदार दिवं दी म्हणून आनी दुखेस्तांक बुजोवं दी म्हणून मागीर उबी रावया आमची प्रार्थना सोम्या मुखार दवरया सर्गींच्या मोगाळा बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या सुमेस्त मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक भावार्थान आनी काकुळटीन सोलोवंक गरज आशिल्ली कृपा लाभय म्हूण मागता आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी सर्व लोकांच्यो गरजो समजून विशेष करून दुर्बळ्या आनी शोषित जाल्ल्या लोकांक न्यायनीत आनी समाधान जोड दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सुमेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुका समर्पिता तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ तांची जतन घेतल्या सर्व सेवकांक तुजे कृपेन भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुवें तुजेशी आपयलेल्या तुज्या सेवका पापा फ्रांसिसाक तुज्या राजांत घे ताची पातकां बगसून सासणाचो विशेव लाभय म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक देवादीन जालेल्या सुमेस्त लोकांक तुका समर्पिता तांकां सर्वांक सासणाचो विशेव लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान वाडोवंक आनी आमचो भवार्थ सांबाळन माया मोगाच्या करण्या मुखांत्र तुका साक्ष जावन जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार दवरली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांताची हेर सगळीं तुका समर्पिता जें कितें आमकां गरज आसा तें तुजे दयेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. प्रितीच्या बापा पास्कांचो गूट संभ्रमून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वर्तें देणें तुजें सजिवीत आमकां दितलोय म्हणून आमी जिव्या बावर्तान सत मानता. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्णायन सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेगांनी आमचीं काळजां आसूं दीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण देख करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. तोच तो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सत्येन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परचा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते रातीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पावडटासो गुटू परगटुया.
पापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बग्यो जावंकार मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुसाच्या भाग्यवंत सुजे तुज्या पोतीच्या सै आनी वैभवी रक्त साक्षीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता पिटर पावलो आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुर्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय त्या तुज्या साकरा फ्रांसिसाची काकळूत कर पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो मेल्ल्यांच्यो विनाशी कुडी जेजून पुनर्जिवंत आनी आपल्या कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताच्या बराबर ते पुनर्जिवंत जावं तशेंच हेरां आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोसी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा तेन्ना आमची सगळीं दुकां तूं पुसून काडटलोय कित्याक आमी तुका आमच्या देवाक रूप रूप पळयतले हांव सासणाक तुजे सारकीं जातले हांव आनी निरंतरी तुका वाकणतले हांव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्पात्यांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी तुमचे भितर येवचे म्हाका पवना पूण तुज्या अवसरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಥೋಲಿಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರರು ಕುಳಿತಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು.
प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, दयाळान तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो वाडटा. मिसाच्या बलिदान आमकां सुमेस्तांक दिनवास गळाई करिनासतना कार्य आमकां सुरू करूंक जाय. भायर वेता आसतना इल्लेशें